केप्यां वयता त्या रोडाक कुळेली गुडयेर म्हणटा पळय थंय आसा आनी ह्या गुडयेर तुमकां सांगता बाबा तुजें नांव सांग गावू गावू गावजा तुजें नांव हे शेतान तुमी पयलीं कशानी तुमी येताले मातशी थोडक्यान म्हायती दिताली बैलाचे जोत आसले त्या जोतान पयलीं कश्ट करताले आनी ते आतां जोत ना जोत ना म्हणटना आतां ही मिशनां आतां हे मिशनान हे पसोन हे करता मिशीन म्हणजे पयलीं बैल आसलेले आनी बैलान तुमी सगळे वावर करताले बैलाचें काम बरें आसलेलें काय हें काम बरें आसा अशें दिसता तुमकां बैलांचे बी बरे आसले तेन्ना त्या टायमाचे बरे आसले ते पूण आतांचे बैलाचे बिलाचे म्हणल्यार आतां हे सोंपी जाता न्हू बैलाक आतां म्हारग कित्याक जाता म्हणजे तांकां चरोवपाक खंय तरी रानान तांकां जागो नासल्या कारणान तांकां राखणो एक जाय एक राखून हे मिशीन कितें आसा कसले म्हणटाना वयले दवरले साफ केले दवरले आनी बैलांचे म्हटल्यार तांकां वर्सभर तांकां पोसपाक जाय तांकां रानान व्हरपाक जाय त्यांच्या बाबतींत सगळी कुयदाद घेवची पडटा आनी आतां कितें जालां तांकां मशीन हें एक बरें हें जालां आनी ताका लागून आतां तुमकां खबर आसा पावस पडोंक लागलो की हे सगळे तुमी पळयले हे शेत सगळे शेत आतां खुबशे पक्षी हांगासर दिश्टी पडटा धवे धवे की शेता भितर ते किडे आसा ते खावपाक हे पक्षी येता अशें तुमकां दिसता हे बगळे आहा ते कितें खावपाक इतले गायनोर बिनोर अशें कितें आनी बाकीचे टोळ बी ते खावपाक हे सगळे बगळे येता ताका लागून आतां सगळे लोक हे सगळे नांगरपाचें काम तुमी करता आनी नांगरून लोकांक दिता आनी मागीर लोक शेत लायता बरें आतां तुमी म्हणटा की हेतून तुमकां हेतून कितें पेट्रोल घालता डिझल घालता कितें घालता तुमी डिझल घालता आनी हेजो एका लिटरान कितले स्क्वेअर मिटर येलो साधारण दिसाक ते 8 ते 9 लिटर 8 ते 9 लिटर तुमकां एका दिसाक लागता कितली एरिया कवर करता तर तुमी एरिया असं जातली एक 10 फुटवाची 10 फुटवाची म्हणजे तुमी सांगूंक शकता हांगासून कितले पयस न्हू हिंगासानचे पळय ते झाड दिसतात हिंगासान हे पळय हिंगासान एक दिसान इतली एरिया कवर जाता 500 मीटर दिसाक कवर करूंक शकता तुमी 500-1000 मीटर तुमी दिसाक एक 7-8 लिटरांनी तुमी कवर करता हेतून तुमकां फायदो आसा म्हणटा तुमी आनी हे म्हाका फक्त जेन्ना तुमचें काम जालें की हेंची सगळी साफसफाई करप आनी परत व्हरून घरा कडेन दवरप अशें आसा हे तुमी कितले पीक लायतात 2 पीक म्हणजे वांयगणे बी लायतात आनी हेजे बी लायतात सारकेंच लायतात वांयगणे तुमी लायना ते तुमकां कॅनलाचें तुमकां उदक मेळना उदक मेळटा थोड्या उदक मेळटा थोड्याले आसा शेतां वांयगणे थोड्याले ना नासलो खंयतरी येतलो आसलो तर रोयता आनी दर वर्सा तुमी येता हांगासर हे करून दिवपाक तुमी हांगाच रावता ना आमचें घर हिंगा केपें तुमच्या घर आनी तुमी हांगा हे बारकाराचें नांगरपाक येतात पात्रांवाचें कसपाक येता आनी तुमी पात्रांवांक हे कसून दितात बरी गजाल आसा आनी हेतून पिकूय बरें येता कांय प्रॉब्लेम जायना बैलान नांगरे कितें वेगळे तुमी नांगरले कितें वेगळे अशें कांय जायना सगळ्या वखदीन बरें पळयलें की आमी शेतान हांगा गुळेली असल्या कारणान आनी ह्या शेतकारान आमकां सांगलें तो दर वर्सा हांगासर कसूंक येता आनी ह्या नांगरान बैल नासल्या काय बैल आसतानाय तितलेच आसलेले आनी ह्यातूनय तितलेच आसलेले हेका इतलेच आहा की डिझल पेट्रोल अशें पेट्रोल काय डिझल घालून लोक वापर करता आनी हेतून नांगरता पळयलें तुमी म्हणजे दिसान दीस जशें जशें हे जाता त्या प्रमाणे लोक तशे तशे मिशनरी हाडटात आनी लोकांक हे जाता देव बरें करूं तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर